वाजात सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोलायताय आमचे पासोत्माक सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजात सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोलायताय आमचे पासोत्माक सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजात सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोलायताय आमचे पासोत्माक सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजात सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोलायताय आमचे पासोत्माक सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजात सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोलायताय आमचे पासोत्माक सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजात सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोलायताय आमचे पासोत्माक सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सुद्दां काल आमेन. पांचवो गूट सांजुजे वाजा मागीवन पोण नेम जीवन कॅन्डीक तुवें ह्या संवसाराक दोडे धांपले आमकांय शेगुणी जिवीत जीवन एक बागीवंत मरण फावो कर. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा भाग्यवन जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो जुवार पोजोडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां काल आमेन. प्रार्थुया देवा तुज्या यादनिका सांजुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेच्या सिमा पर्यान परजोडायली. तुजे चाकरां तुजें देवीक उतर परगटून आमकां उत्तम जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजांत आनी अशोकतायेंत पुण्यावंत जिवीत जोडूंक आनी तांचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक वाडोवंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमी जावंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजी ताई आसा अस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. Jerusalem, onar pamaru, batu soluya, deva doshotiu. Jerusalem, Jerusalem, deva mostice.
वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या ओलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाची भेटीन. आयची ही नोवेनाची भेट आयज बागून जुझेवाजाचें 8वें नोवेन. फेलिक्स मिस्किता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. तेच बरोबर आयज जावन आमचे फिरगोजीन आमी पाठ सायबिणीची नोवेनां सुरू करता. कितें भाशेन आमची कॉन्फ्रार जी आसा पाठ सायबिणीची ताच्या वांगड्यां पासत सोंपून गेल्ल्या तशेंच जिवे आसलेल्यांक आनी हें देवसांव सांबाळूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आनी आमची जण एकल्याची मागणी बागेवन जुझेवाजाचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, बागयो जुझेवाजाच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसाक आमी पावल्यो. आयचो नोवेनाचो विशय राजकरणां मळार चलतल्या आनी हेर वायटाचेर आड झुजांत आमचेशी राव. बागयो जुझेवाज त्या काळार त्या गांवच्या वो देशाच्या राजा आनी वडिलांक भोव करून श्रीलंकेत वावुरतना सदांच खालतो रावलो आनी वायट वचतले तेन्ना ते तोंडार सांगूंकूय फाटीं सरलो ना. आमी बागयो जुझेवाजाची देख घेवया. आमच्या भारतांत राजकरणां मळार चलतल्या आनी हेर वायटाचेर आड झुजूंक कुरपा ह्या मेसाचे भेटेंत मागतना आयज दिओसिसच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनीक न्याय सभेच्या वावरा पासत मागुया. आनी तशेंच आमच्या पादविगारांनी खेरीतपणी उलो मारला आवय बापायक बोपाट सायबिणीचे पोरबेची तयारेक भाग घेवंक, कित्याक ती जावन आसा आवयाची आवय. हे परिस्थितींतले तिका सगळे अणभव आसात. सदांच तिचो आदार मागूंक आनीक तिच्या आसरेकार रावूंक ह्या मिसा भेटींत आमकां कृपा मागुया. भाव भयणीनो, कितें भाशेन आयच्या दिसाचो विशय राजकारणां पासत. आमचें राजकारण आमच्या भारताचे लोकशाही डेमोक्रेसी. तर आमची डेमोक्रेसी आमची लोकशाही आयज ह्या आल्ताराचेर हाडुया. आनीक आमच्या लोकशायेंत वावुरतल्या सगळ्यां पासत जांकां जांकां लागू जाता तांकां सगल्यांक परजेक तशेंच राज चलयतल्यांक देवा मुखार दवरुया. आनी जायते पावटी पोरजां कशीं आमी चुकल्या, जायते पावटी आमचे राजकारबारी चुकल्यात, आपणाच्याच वाद्याचे जाल्यात. आमी जायते पावटी पोरजां कशीं आशेचीं जाल्या आनी हे भाशेन आमचें राजकारण आमी भेडोवन उडयल्लें आसा. असल्या सगल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी.
हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमीन. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत सॅम्युएलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या पावलांनी चलनात. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचेर राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी सॅम्युएलाक बरी लागली ना. तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान सॅम्युएलाक म्हणलें, तुका पोरजा सांगता तितलें तूं आयक. ताणें तुका न्हय पूण म्हाका पाठ केल्या, कित्याक हांवें तांचेर राजवटकी चलयलोली तांकां नाका. सर्वेस्परान कोडीत केल्लें तितलें सॅम्युएलान राजा मागतले पोरजेक सांगलें. ताणें म्हणलें, तुमचेर राजवटकी चलयतलो ताचे हक हे. तुमच्या पुतांक आपल्या रानगोड्यांच्या आनी गोड्यांच्या चाकरेक तो लायतलो आनी ते तांचे रानगोड्यां मुखार धांवतले. 1000 आनी 50 सैनिकांच्या जोम्यांचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपलीं शेतां बाटां नांगरूंक आनी लुवूंक लायतलो आनी झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी आपले रणगाडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमच्या धुवांक आपल्यो सुहोगदनी रांदपिनी आनीक उंडे करपिनी करतलो. तुमचीं बरीं तीं शेतां दाका. सॅम्युएलाचीं उतरां आयकूंक पोरजा कबूल जाली ना. तांणी म्हणलें, हेरां राष्ट्रां परी आमी झुजूंक आमकां एक राजा जायच. आमचो राजा आमचेर राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमचीं झुजां झुजतलो. पोरजा सांगताली तितलें सॅम्युएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कळीत केलें. तेन्ना सर्वेस्परान सॅम्युएलाक म्हणलें, तांचें मागणें आयक आनी तांकां एक राजा दी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. सगळीं बरोबर म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान तीं चलतलीं सदांकाल वाकाणटल्या. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. एक व्हड बाकणार आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. सुरवेस्पर तुमचो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना
चौग जाण आर जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचें शीं हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नोडे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आंथरुणा सयत देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. तेन्ना थंय बसून आशिल्ल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनान चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंततात म्हूण आपल्या मनान रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंततात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां भोगसलीं, ओ उठ, तुजें आंथरूण घे आनी चल. हातलें खंयचें ओदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंथरूण घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें आंथरूण घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक परकोंडून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. राजकारण, पॉलिटिक्स. भाव भयणीनो, हाचे विशीं आमी जायते फावटी घडये उलयल्या आनी हांव जाल्यार सदांच उलयतां. थोडे जाणांक सेरमांव आयकूंक पासून बरें दिसना, सदांच पॉलिटिक्स उलयता म्हूण फादर. जाल्यार आमी ल्हान आसतना आमकां एक सिविक्स म्हणून सब्जेक्ट आसलो, तुमी शिकल्यात आसतली, हिस्ट्री एंड सिविक्स. आजून आहा जाल्यार हांव नकळो, आहा हिस्ट्री एंड सिविक्स. हे सिविक्स म्हणटा तातूंत आमी खरीत भाशेन आमच्या ह्या राजकारणाचें शिकता भुरगीं आसतनाच. आनी खरेपणी ती सिविक्स आमी जरी तर शिकत जाल्यार तें एक व्हडलें बेसांव, एक आशिर्वाद म्हणल्यार जाता. इट इज नॉट अ डर्टी गेम. आमकां इस्कॉलान तें शिकोवंक ना की पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम म्हणून. आमकां पॉलिटिक्स कितें तें बरे भाशेन शिकयल्लें. पूण खंय तरी आमच्या मनान हें सिविक्स म्हणटा तेन्ना समजूंकूच ना आमी. जाल्यार एक नदर आयज मारुया. आमचें राजकारण कितें? आमचें भारताचें राजकारण डेमोक्रेसी, लोकशाही. आनी ती लोकशाही आमकां घडून दिल्ली 1950 वर्सा 26 जानेवारी तावन आमची कॉमेस जाल्या. रिपब्लीक डे अशें आमी ताका म्हणटा. आमची इंडिपेंडन्स डे आसा ती दुसरी, पूण खरीत भाशेन ही रिपब्लीक डे 26 जानेवारी एकदम गरजेची, कित्याक थंय आमचो सरकार घडून येता वा आमचें राजकारण घडून येता. आनी आमची लोकशाही जी आसा ताका हें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जें आसा, आमचें संविधान आसा, ताणें 3 करीत खांबे दिल्ले आसात. द 3 पिलर्स, एक्झिक्युटीव, लेजिस्लेटीव आनी ज्युडिशरी. हाचे विशीं आयज सिविक्स लेक्चर असो करुया धाकटोसो. सेरमांवूच म्हण धरया पूण लेक्चरूय बीन, कित्याक आमी विसरलेलीं आसा, आमकां समजना आमी कितें कोत्ता खंय वेता. जाल्यार आमचे लागीं आसा आमचो लेजिस्लेचर. आतां लेजिस्लेचर म्हणटा तो कोण? लेजिस्लेचर म्हणटा तो आमच्या भारताक पार्लमेंट म्हणलेलो आसा. स्टेट लेवलाक आमची असेंब्ली आसा. हो जो पार्लमेंट आसा तातूंत 2 घरां आसात, 2 हावजीस, राज्यसभा आनी लोकसभा. दोनूय गरजेचीं. लोकसभा आसात तातूंत आमकां स्पीकर, जो स्पीकर आहा तो हेड. आमचे असेंब्लीनूय तसलो आसा. असेंब्ली आसा ताचो हेड जो आसा, लेजिस्लेटीव हेड, तो स्पीकर. तशेंच राज्यसभा आसा ताचो चेअरमॅन आसा. आमकां असेंब्लीन तसलो
वो दुसरो हावज म्हणटा तो ना. जाल्यार दुसरो भाग जो आसा तो एग्जिक्युटीव म्हणटा तो जें कितें लेजिस्लेचर आसा तांणी जें नियाळ्ळां वो ते निर्णय घेतल्यात ते वेव्हारान घालपाक. म्हणटच लेजिस्लेचर म्हणटा ते कोण? बो करून आतां लोकसभा म्हणटा ते लोकांन विचून काडलेले. लोकसभा लोकांचे आमचे एसेंब्लींत आसात 40 आमदार म्हणटा ते आमी विचून काडलेले. आनी तांचो कायदो कितें? तांची ड्युटी, तांची जबाबदारी कितें? वेगवेगळ्यो पॉलिसी ज्यो आमकां करपाक जाय, आख्ख्यो 5 वर्सांक तांकां आमी काडटा. ह्या 5 वर्सांक आमचें जिवप कशें जातलें, आमचो कारभार कसो जातलो, हे सगल्यो पॉलिसीज ज्यो आसात, कायदे जे आसात ते ताचे विशीं भासाभास करपाचे, ताचे विशीं तांणी निर्णय घेवपाचो आनी त्या उपरांत ते मागीर मुखार दिवपाचे. एग्जिक्युटीव जो आहा तो मागीर वेव्हारान घालतलो. ह्या पासत सुरवातेकूच जो लेजिस्लेचर आसा तातूंत आमी जे मनीस धाडटा ते समजता तसले जावपाक जाय, तांकां ते शिकलेले आसपाक जाय. कांय समजना तांकां वो बेश्टेच पॉप्युलर आसा म्हूण, वो जांचे लागीं पयशे आसात म्हूण ते थंयसर वचत जाल्यार पयलींच सुरवात जाता थंयसर सगळें पाड घालतात. आनी अशें जाल्लें आसा. आमी बोंडे आसात तांकां धाडलेले आसा, तांकां कांयच कळना तांकां, आनी ते फकत आपणाचीच ड्युटी तांकां खबर नासतली आयज आमच्या लेजिस्लेचरान आसात. देखून मागीर तांकां डिवेलपमेंटाचो उगडास येता. जाल्यार हो डिवेलपमेंट जो आमकां जावपाक जायो, जो डिवेलपमेंट आमी म्हणटा, एग्जिक्युटीव जो आसा ते वेव्हारान घालतात. जाल्यार एग्जिक्युटीव म्हणटा तो कोण? एग्जिक्युटीव म्हणटा तो पयलो आमचो प्रेजिडेंट, भारताचो प्रेजिडेंट जो आसा. सद्याक आमचो प्रेजिडेंट आसा रामनाथ कोविंद. तो सगळ्या आख्ख्या देशाचो हेड. लोकसभेन गव्हर्मेंट जो आसा, एग्जिक्युटीव ताका आमी गव्हर्मेंट म्हणटा, तेजो हेड प्रायम मिनिस्टर. आमच्या एसेंब्लीन चीफ मिनिस्टर ताचो हेड ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी हेड ऑफ द स्टेट गव्हर्नर, प्रेजिडेंटाचे पावटी. बरे भशेन समजून घेवया हें. जाल्यार हे हेड आसा ताचे बरोबर कॅबिनेट आसा. आतां कॅबिनेट म्हणटा ती मिनिस्टर्स. कितले मिनिस्टर आसचे? भारताच्या आमच्या देशाक जायते मिनिस्टर आसतात, 50 वयर मिनिस्टर आसात. आमचे राज्यांत आमकां मिनिस्टर आसात. आनी चडशे आमी पळयता केस्तांवां झगडीं जीं जातात ह्या आमच्या वेंचून काडलेल्या आमदारां मदें आनी गव्हर्मेंटान भितर सरतात ते उडक्यो मारतात ते भायर, म्हाका मिनिस्ट्री मेळूंक ना. मिनिस्ट्री म्हणटा ती जावपाक जाय, हांव कॅबिनेटान आसपाक जायो. जाल्यार हे एग्जिक्युटीव वेव्हारान घालपी आसा तांकां एग्जिक्युटीव म्हणटा. म्हणटच एके वाटेन आसा आमचो लेजिस्लेचर, दुसरे वाटेन आसा एग्जिक्युटीव. हो एग्जिक्युटीव हेड म्हणटा ताका एक कॅबिनेट सेक्रेटरी म्हणलेलो आसा. आनी तो जायते हे जे निर्णय आसा ताची सही आसतली. आमकां आमच्या गोंयांत चीफ सेक्रेटरी म्हणून आसा. आतांच आमचो बदललेलो आसा. नवो चीफ सेक्रेटरी आमच्या गोंयांक फावो जाल्लो आसा. थोड्यांक आमकां खबर पासून घडये आसची ना. जाल्यार चीफ सेक्रेटरी हो कॅबिनेट सेक्रेटरी म्हणटा तो हेड ऑफ सिवील सर्विसीस. म्हणजे जें कितें आमच्या लेजिस्लेचरान पास जाल्लें आसा तें आमकां लोकांक पावोवपाक हो हेड. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता की आमीच विचून काडलेले आसात, तांकांय खबर ना आनी घडये आमकांय खबर ना. आमी सिविक्स आहा ती विसरलेले आसात. इस्कॉलान शिकयलेली ती आतां आल्ताराचेर शिकोवपाक पडटा परतून. जाल्यार डिवेलपमेंट म्हणटा तो कोणाचो जावचो? आमकां सांगलेलें आसा फकत मिनिस्ट्रीन जरी तर तूं आसा, गव्हर्मेंटान आसा जाल्यार डिवेलपमेंट जातलो. व्हडली फोट. आनी जे कोण आमकां आमचे आमदार मंत्री हे सांगतात ते व्हडले फोटींग. आनी असल्या फोटिंगांनी थंयसर आसपाक फावना. तांकां आमी थंयसर दवरपाक फावना. तांकां देंवोवपाक जाय, धाडपाक जाय घरा, कित्याक तांकांच खबर ना. डिवेलपमेंट म्हणटा तो आख्ख्या राज्याचो आनी आख्ख्या देशाचो. मिनिस्टर आसात तांचो न्हू. जाल्यार आमकां सांगलेलें आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिवेलपमेंट जायना देखून हांवें उडकी मारली, बेबो जालो. हें सांगून जे गेल्ले आसात तेय व्हडले फोटींग. आनी तांकां परतून लोकां मुखार येवपाक कसलोच हक्क ना आनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मॉरॅलिटीच ना. हें लोकांक समजोवपाक जाय.
आनी असले येतात तांकां सांगपाक जाय आतां पयलीं बस नाजाल्यार इस्कॉलान परतून वच सिवीक सारकी शीक आनी ती शिकल्या उपरांत मागीर तुका वेंचून काडया. म्हणटच भाव भयणीनो, जे लेजिस्लेचरान आतां भितर सरपाक सोदतात, आतां एलिसांवां पॉलिटिक्स म्हणल्यार एलिसांव न्हू, हो फकत एक भाग. पूण आमचें आख्खें एटेन्शन जें आहा तें फकत हे 5 वर्सांचे सुरवातेक जें एलिसांव जाता ताचेरूच उरता. आनी आमी फटवल्या, कित्याक आमी समजलें पॉलिटिक्स म्हणल्यार इलेक्शन. ना, हें चुकीची समजण. पॉलिटिक्स म्हणल्यार इलेक्शन न्हू, इलेक्शन म्हणटा ती एक सुरवात केल्या उपरांत आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी आमी आदीं फुडें समजूंक जाय. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक पळोवन थंय हें जाता थंय तें जाता हें पळोवन आमी बोवाळ मारता, आमकां हें जाय तें जाय. जे भशेन हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां सामुएलाच्या पुस्तकान, इस्रायल पोरचे लागीं राजा नासलो, पूण दुसरे राज्यां जीं आसात, दुसरे टॅरिटरीज आसात, तांचे राजा म्हणून आसले. इस्रायलाचो वो ह्या जुदेवांचो देव राजा जावन आसलो देव, गॉड इज आवर किंग. आनी केन्नाच कोणाक कांयच चूक जावंक ना. गव्हर्नन्स जें आसा तातूंत कसलीच चूक जावंक ना, कित्याक देव राज चलयतालो. आनी देव राज चलयता तेन्ना ह्यो ज्यो देवान वस्तू सांगल्यो मागीर सामुएलाक, तुका राजा जाय जाल्यार हें जातलें, हो राजा तुजें 10% वतलो, तुजीं बरीं बरीं शेतां आसा तीं आपलीं कोत्तलो, तुजीं मनशां आसात, तुज्यो धुवो आसात तांकां आपल्यो रांदपिण्यो आनी हेर दुसरे जागे आपणाच्या ह्या राजमालान दितलो. तुमची जमीन व्हरून आपणाचे अधिकारी आसात तांकां पे करतलो, तांकां उदारपसणांक दितलो. हें सगळें देवान सांगलेलें. हो एक सिस्टम. आयज आमचो सिस्टम कितें जाल्लें आसा, आमची शेतां खंय वयतात, आमच्यो जमणी कोण खाता, आमी आमचे जे वेंचून काडलेले आसा तेंचो आयज पागार खंय पावलेलो आसा. जायते फावटी हे लेजिस्लेचर जाता तो परजेक बरें करपाचे सुवातेर आपणाचो पागार खंय वाडोवपाचो हाचेर बरें चल्लेलें आसा. उरलेल्यो वस्तू आसात त्यो कुशीन घातलेल्यो आसात, पॅन्डेमीक आनी हें आनी तें म्हणून एक्सक्युजीस दिल्ले आसात. म्हणटच जे कोणी आमी लेजिस्लेचरान वेंचून काडल्यात ते बेजबाबदार मनीस, ते समजनासले मनीस, तांकां खबर ना आपणाची जबाबदारी कितें ती. आनी जेन्ना हो लेजिस्लेचर आनी ही एक्झिक्युटीव जरी तर चुकता जाल्यार तिसरो हांबो कितें भाशेन ज्युडिशरी म्हणजे आमची न्यायसभा. न्यायसभेन आमच्या भारतान आसा आमचे लागीं सुप्रीम कोर्ट आनी आमच्या राज्यांनी आसात हाय कोर्ट्स. वेगवेगळ्या राज्यांनी हाय कोर्ट आसात. म्हणटच जेन्ना आमचो सरकार चुकता म्हणजे लेजिस्लेचर आनी एक्झिक्युटीव चुकता तेन्ना आमच्यान ज्युडिशरी लागीं वचपाक जाता. ज्युडिशरी म्हणटा ती कोणाच्या ताब्यान ना, सरकाराच्या ताब्यान ना, ती आसपाक जायना. पूण हे गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी आमी पळयता आमची ज्युडिशरी तेंच जालां. सरकारान जे आसात आमचे प्रधानमंत्री आसा आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आसात, आमचे मंत्री जे आसात ते खंयच्यान तरी आपलीं सुतां धरून आसात. जे निर्णय मेळटात आमकां आमचे ज्युडिशरी लागीं तांचेर आमचे जायते डावट उप्रासलेले आसात. दोळ्या मुखार आमकां नीत दिसती पडटा, पूण ती नीत जे आमकां निर्णय येतात, जजमेंट येतात तातूंत दिसती पडनात. खंय तरी आमची ज्युडिशरी चुकल्या. आनी ही आख्खी आमची जेन्ना डेमोक्रेसी आसा तातूंत 4th पिलर म्हणलेलो आसा. 4th पिलर इज मिडिया, प्रेस. ह्या पासत हे प्रेस जे आसात तांकां रेस्पेत मान आसा. आयज ते खंय वचत जाल्यार तांकां बेश्टे भायर उडोवपाक जायना. तांच्यान प्रश्न करूंक जाता. एक्झिक्युटीव आहा तांकां प्रश्न करूंक जाता, लेजिस्लेचर आहा तांकां प्रश्न करूंक जाता, परजेक प्रश्न करूंक जाता. कितेंय सारकें ना जाल्यार गव्हर्नन्स जें चल्लेलें आसा वा आमी आमचें राजकारण आसा तातूंत तांकां व्हडलो जागो आसा. पूण आयज दुखाची खबर ही आमचे प्रेस आसात तेय बी जबाबदार जाल्ले आसात. गोदी मिडिया म्हणलेले जाल्ले आसात. सरकार जें कितें सांगता तांकांच तांचेच वाटेन फोटी आहा त्यो सोत करून दाखयतात आनी सोत आसा तें लिपयतात. जी नॅगेटिविटी आसा ती व्हडली करून दाखयतात. जी पॉझिटिविटी आहा तेचो एक धाकटो असो बेस्तो येता, ताका हेडलायन पासून सारकी आसना. पूण जें कितें चुकीचें आसा, दुखाचें आसा तेज्यो व्हडल्यो हेडलायन येता. आमचे मंत्री आमदार तांणी कितें केलें तेंची व्हडली हेडलायन येता. भोव करून ते कितें चूक करतात काय म्हूण सांपडावपाक रावतात, पेपर होंपपाक, चॅनल होंपपाक. ही बेजबाबदारी आमच्या प्रेसाची आयची.
आनी हे 4 पिलर जेन्ना आमचे सारके ना तेन्ना आमचें गव्हर्नन्स हाल्लें, आमचें राजकारण हाल्लें, आमची लोकशाही हाल्ली आनी हें जाल्लें आमकां दिसती पडटा. भाव भयणीनो, हो एग्जिक्युटीव आनी लेजिस्लेचर म्हणटा तातूंत आमी आतां एलिसांवाक वयचे पयलीं हें समजून घेवपाक गरज हो डिव्हलपमेंट म्हणटा तो फकत जे कोण मिनिस्टर आसात तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्हू म्हणला, पूण दर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आमचे गोंयांत आतां 40 आमदार आसात, तर 40 आमदारांक एलोकेशन्स आसात. जो बजेट जाता आमचो डिव्हलपमेंट कसो जातलो म्हूण बजेट जाता, चीफ मिनिस्टर आनी आमचो फायनान्स मिनिस्टर ती सुटकेस घेवन येता आनी तातूंतले काडटा हो आमचो बजेट म्हणून. तातूंत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, 40 आमदार आसा, तांकां एलोकेशन आसा. जायते फावटी फायली आडायन दवरल्यो, हें आडावन दवरलें, तें आडावन दवरलें, कामां जायनात की हें रडप. जाल्यार असलें जाता तेन्ना ती ज्युडिशरी म्हणटा ती आसा. हे आमचे आमदार आसात तांणी ज्युडिशरी मुखार धांवपाक जाय आनी सांगपाक जाय ज्युडिशरीक, पळय म्हजीं कामां जावपाक दिना चीफ मिनिस्टर, म्हजीं कामां जावपाक दिना हो पावर मिनिस्टर ऑर पंचायत मिनिस्टर ऑर ट्युरिजम मिनिस्टर. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव आमदार फकत, मंत्री न्हू, पूण म्हजें जावपाक दिना, जाल्यार वचोन सांगपाक जाय ज्युडिशरीक. प्रेस आसा तांणी येवपाक जाय आनी ह्यो वस्तू दाखोवपाक जाय आमकां आनी प्रेशर घालपाक जाय हे एग्जिक्युटिवाचेर. लेजिस्लेचर जे कायदे काडटा ते लोकां लागीं विचारपाक जाय. त्या पासत पब्लीक कन्सल्टेशन्स म्हणून आसात, कसलेय कायदे काडटा, कायदे बदलता जाल्यार एमेंडमेंट्स म्हूण आसात, ते जरी तर करतलो जाल्यार पब्लीक कन्सल्टेशन जावपाक जाय. लिपचोरयां रातचे राती करून उडयले कायदे, जाल्यार ह्या पासत आयज आमचें भाव भयणीनो, आमचें हें आख्खेंच राजकारण आरेन दल्ललें आसा, पॅरलायज जाल्लें आसा. लेजिस्लेचर हॅज फेल्ड, एक्झिक्युटीव हॅज फेल्ड, ज्युडिशरी इज फेलिंग. दूख भोगता. प्रेस हॅज फेल्ड. आनी ह्या पासत आतां 5वो पिलर गरजेचो. 5वो पिलर इज द सिवील सोसायटी. आमी लोक उठ्ठा. जेन्ना आर जाल्या तेन्ना 4 जाणांनी ह्या आर जाल्ल्या मनशाक जेजुशी व्हेलो. 4 जाणांची गरज पडली. घडये म्हणूंक जातालें द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जे आसात ते तांणी आयज आमच्या हें गव्हर्नन्सा तेका आर जाल्ल्याक देवाशी व्हरपाक जाय, जेजुशी व्हरपाक जाय. हो आयज आमी हे 4 जे पिलर आहात ते 4य जरी तर चुकल्यात जाल्यार सिवील सोसायटी 5वो पिलर जो आसा, 5th पिलर आसा, ताणें उठपाक जाय आनी हे आर जाल्ले हे आमचे डेमोक्रेसीक, आर जाल्ले हे आमच्या राजकारणाक, आनी त्या राजकारणान हे सगळे राजकारणी जे आसात तांकां घालून देवाशी व्हरपाक जाय. चुकल्या आमी, आर जाल्या आमकां. भाव भयणीनो, चुकल्यात आनी आर जाल्यात तांकां पेकोवणी आसा. जेजुशी जेन्ना गेले तेन्ना जेजून तांचो भावार्थ पळयलो आनी आर जाल्ल्या मनशाक बरो केलो. पूण बरो करचे पयलीं भोव करून गरजेची वस्ती जेजून दाखयली. पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं. कित्याक आर कित्याक जाल्या तुमकां? आर कित्याक जाले आमचे डेमोक्रेसीक, आमच्या राजकारणाक? कित्याक फेल जाल्यात, पातकान पडल्यात, चुकल्यात. जाणा जावन चुकल्यात आनी थोडे नेणारपणान चुकल्यात. चूक कसली जावं, आर कसली जावं, जाणा जावन केल्ली वो नेणारपणान केल्ली, तेचें भोगसणें मागपाक जाय, मानून घेवपाक जाय तांणी. वय आमी चुकल्या. आतां ह्या दिसांनी जायते जाण चुकल्यात म्हूण भायर सरतात, रिजायन करतात, टर्म काबार जावंकूच ना. हें रेजिग्नेशन जें आमचे आयचे आमदार जे करतात, पयलीं जेन्ना कामां जायना म्हजीं, म्हजो सरकार आयकना, हांव तेच पार्टीन आसा पूण होच सरकार आयकना, तेन्ना जावपाक जाय आसलें. जरी तर सरकार करपाक लोकांन मॅन्डेट दिल्ली आनी जरी तर हाय कमांड आयकना जाल्यार जे कोण प्रेजिडेंट आसले तांणी तेन्ना रिजायन जावपाक जाय आसलें. लोकांक सांगपाक जाय आसलें, तुमी जें विचून काडलेलें आसा लोकांनी, आमचो हाय कमांड आयकना, आय रिजायन. आतां रिजायन जाल्यात. कित्याक? कित्याक आतां बोळसां भरपाक जाय. कित्याक आतां दुसरी पार्टी म्हाका टिकेट कोण दितलो हें चोवपाक जाय. म्हणटच हे सगळे 40 जाणांचे मदले जे आमकां आतां रिकॉर्ड जाल्लो आसा, 60% ऑफ आवर लेजिस्लेचर, 60% रिजायन जाल्लो आसा वो चेंज जाल्लो आसा. जंय तांकां आमी विचून काडलेले थंय ते नात, उडक्यो मारून दुसरे कडेन पावलेले आसा. आख्ख्या भारतान आमकां गोंयकारांक हो रिकॉर्ड म्हणून मेळ्ळा. शाबासकी आमकां, आमी विचून काडलेले. आमच्या आमदारांक शाबासकी, इतलें बरें आमकां दिलां देखून. जाल्यार
म्हणपाक जाता हांचे मदलो कोण एकलोय आमचे पासत वो गोंयचे पासत रिजायन जावंक ना, आपणा पासत रिजायन जाला आनी असल्यांक परतून थंयसर वयर वचपाक हक्क ना हें लोकांक समजपाक जाय आनी तांकां आतां घरा दवरपाक जाय. पूण आतां आमचो पांचवो जो आमचो खांबो आसा तोच जरी तर आहलो जाल्यार कितें जातलें. पांचवो खांबो तुमी, आमी, सिवील सोसायटी, आमी लॉज नासलोलीं, आमकां तकली ना. आहा समजता आमकां, आमचे लागीं डिग्री आसात, आमचे लागीं सगलें आसा आनी आमी समजता म्हूण. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा नाकाच ती भानगडी, त्या पॉलिटिक्सान आमकां पडपाक नाका. ही बेजबाबदारी आमची. आमचे मदलीं जीं कोण आमी म्हणटा आमकां पॉलिटिक्स नाका, आमकां तितून पडपाक नाका, ही व्हडली बेजबाबदारी समजून घेयात. म्हणटच आमी जबाबदार जावपाक जाय आनी आमी मुखार सरून हो बदल हाडपाकूच जाय. नाजाल्यार आमी मागीर पयशे घेवन वोट मारतले वो कोण ना आमचे लागीं, देखून आमी वोट मारपाक वेचिना. कोण जिखोन येतलो? जे कोणें पयशे दिवन जे आपणाचे वोटर्स हाडलेले आसात ते जिखून येतले आनी आमी मागीर परतून रडटले. आर जाल्या तेन्ना जेजू मुखार आयलो, जेजून पातकां बुकसली आनी मागीर ताका हुकूम घालो, हांव तुका सांगता उठ, तुजें आंतरूण घे आनी चल. आयज आमची डेमोक्रेसीक हो हुकूम गरजेचो. उठ, आंतरूण घे आनी चल, सारको चल. सिविक्स परतून शीक. आनी जे कोण आतां उमेदवार आसात तांणी कॅम्पेनींग करचे बदलेक पयले सुवातेर सिविक्स शिकची. जे कोण जाणात ते बरे आसात, जे कोण नकोत तांणी शिकचे. आनी आमच्या घरांत जरी तर हे आमचे उमेदवार येतात हेंय विचारात तांकां. डिवेलपमेंट आसूं घाल धोब्यांत, कित्याक तो डिवेलपमेंट म्हणटा तो डिवेलपमेंट न्हू. डिवेलपमेंट म्हणल्यार कॉन्क्रिटायजेशन म्हूण समजल्ले आसा ते आमचे एंडे आसात ते. देखून विचारता आसतना ही जबाबदारी ते जाणात, असल्यांक विचून काडात. जबाबदारी नको, बसयात घरा. तर जेजून उठ म्हणून सांगलेलो तो उठलो आनी गेलो. आनी तो उठून गेलो तेन्ना जायते जाण जेजूचेर आड गेले. जे धर्मशास्त्री आसले, जे समजताले हो आनी कितें कोत्ता, जें कितें आमी लोकांक जो कंट्रोल करपाक सोदता तो एम्पावर कोत्ता तांकां, देखून ताजेर आड उलोवपाक लागले, ताका ना करपाचो प्लॅन काडपाक लागले. दुसरे वाटेन लोक आसलो ते शाबासकी, तांणी ताळयो मारली, वा असले आमी केन्नाच पळोवंक ना. अजाप. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी अजाप जाता वो जें कितें राजकारण जाता तें पळोवन आमी बरें जाता ताचेर आड वेता, वो ज्यो चुकी ज्यो जातात सारकें ना ताचेर आमी निशेध मारता, सारकें घालता. आमकांय जबाबदारी आहा म्हूण आमी समजता. जशी परजा तसो राजा अशें म्हणटात. म्हणटच जरी तर आमचे राजा जे आसात, आमचें राजकारण जरी तर पाड पडलां जाल्यार आमचेंय पाड पडलां आनी आमचें पाड पडलां देखून आमच्या राजकारणाचें पाड पडलां हें समजून घेया. देखून चूक आमची पयली. आर जाल्या ती आमकां जाल्या, आमच्या मनाक आर जाल्या, देवा मुखार हाडुया आनी जेजू आमकां तेंच सांगतलो, उठ, तुजें आंतरूण घे म्हणल्यार समजिकाय घे सारकी आनी चल. चल म्हणल्यार आतां एग्जिक्यूट कर जें कितें तूं समजलां तें. आनी हें एग्जिक्यूट करपाक बाराबर आसप गरजेचें. लोकसभा आनी राज्यसभा दोनूय गरजेचे हे कायदे पास करपाक. जाल्यार एग्जिक्युटिवान जे मंत्री आसात आनी तांचे बरोबर जे सेक्रेटरी आसात आनी हेर जे वेंचून काडलेले आसात ते गरजेचे हें एग्जिक्युशन करपाक. म्हणटच आमी लोक बाराबर रावप गरजेचें हें एग्जिक्यूट करपाक. आनी हें सगळें जाता आसतना जरी तर आमकां अन्याय जाता जाल्यार आमी देवाशी वेता न्याय घेवपाक. ज्युडिशरी आसा आमचे लागीं, ते देवाच्या नांवान आसात म्हणपाक जाता. देखून आमी कंप्लेन करप गरजेचें, तोंड उगडप गरजेचें, सारकें ना ताचेर फिर्याद मांडप गरजेचें. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान, आमच्या भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान सगळ्याहून व्हडलो आनी म्हत्वाचो म्हणटा तो होच कायदो, हो जो आमकां रायट आसा तो, की आमच्यान चूक जाता तेन्ना, सारकें ना तेन्ना आमच्यान ताची न्याय मागूंक जाता. जाल्यार ही कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया. आमच्या सगळ्या राजकारण्यांक ह्या आल्ताराचेर दवरुया. तांणी आपली चूक मानून घेवन बोगसणें मागूंक आनी तांकां बोगसणें फावो जावंक मागुया. आनी जे कोण बोगसणें मागनात, जे कोण चूक मानून घेनात, तांकां देवाचो न्याय फावो जावंक मागुया. सगळीं उबी रावुया.
आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी बागून जुजे वाजाचे देखीन सगल्यांक आनी अदीक करून राजकोरणा मोलार वावुरतल्यांक बरी बूद आनी सुचनां दिवंक आनी मनशांक तशेंच सृश्टीक सांबाळूंक उत्तेजन दिवचें आनी चालू आसलेले परिशोदे वरवीं सरकारी कारभाऱ्यां विशीं कितें तरी अदीक बरें आमकां येवंक बापा लागीं मागुया. आयकांचो थाळो मोठीपणा आमच्या सरकारी वडिलांनी राजकारणांत वावुरतना स्वतान आनी काल्तिकायेन आपलो वावर करूंक आनी सगल्यांची एकसारकी सेवा करूंक आनी भ्रश्टाचार पयसावून दुबल्यां पासत बारीं वावरूंक तशेंच जावच्यो आसात ते वेंचणुकांतल्यान हे नदरेन लक्ष घालतलो बरो आनी नितोल सरकार आमकां फावो करूंक बापा लागीं मागुया. आयकांचो थाळो मोठीपणा हे नव्यानाचो फोल कसो आमी समेस्तांनी सहभागिलीपणान चलूंक राजकोरणा मोलार आनी हेर वायट चलता ताचेर निशेध मारूंक आनी आमच्याय अर्दान आमी आमचो फावो तो सरकार सहकार दिवंक आमकां बॉल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. आयकांचो थाळो कोविड-19 एपिडेंतली आनी फुडाराक असले येतल्या वायटांतली आमकां आनी आख्खे संवसाराक बागून जुजे वाजाचे मजतीन बेगीनच मेकळी कोर आनी भिरांती विणें आमी जिवंक आमचे बरोबर राव म्हूण बापा लागीं मागुया. आयकांचो थाळो मोठीपणा बोंपाट सायबिणीचे देवस्थान आमी करता अदीक करून बरो पाठ येवंक आनी भुरग्यांक भलायकी मेळूंक जायतीं जाणां आवयेच्या बेसार गंभीर परिस्थितीन आसतात तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मारयेचे विनवणेन बापाचो आदार मागुया. आयकांचो थाळो मोठीपणा ओगीच रावन आमची जण खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून ह्या गेल्ल्या 5 वर्सांनी जायते प्रोटेस्ट जाल्यात आनी आजून पासून जायते प्रोटेस्ट चलता कित्याक आमचो सरकार फेल जाला. तर हे जे दुखवल्ले आसात प्रोटेस्ट करपाक जांकां पडलेलो आसा ते सगळे प्रोटेस्टर्जां पासत मागुया. तांचीं कामां बरे भाशेन जावंक आनी जें कितें तांकां फावो तें देवाचे कृपेन आनी देवाच्या न्याय नितीन तांकां तें फावो जावंक मागुया. आयकांचो थाळो मोठीपणा सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपसतात ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या बरेपणाचो आशिर्वाद दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C14. तेनी आमची पेटोवंक घातला, आमची काळजां तातूंत घातला, आमची मनां तूं कोरपी
kormon pratun magta komamundo altarata takhan soros somorpita amche sukto sorpetoita anungemon velot korta amso podol koro Jesu chikur tosatono amka potun tometolo Jesu amche karzatono म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोम्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 तलपरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटफोर गुटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा मोरली तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची आमचो सरकार विचून काडटल्या तुजे परजेची आनी आमी विचून काडलेल्या आमच्या सरकाराची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाची राजवट आमचेर चलोवचे पासत आमचेच मदले विचून काडलेले आमचेर राज चलोवंक देवान आमकां फावो केला देखून देवाक आर्गां दिवया. आमच्या सरकारा पासत देवाक आर्गां दिवया. आमचो लेजिस्लेचर, आमचो एक्झिक्युटीव आनी ज्युडिशरी आसा तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया. तांचेर खेरीत आशिर्वाद मागुया. आमच्या प्रेसा पासत आनी आमचे परजे पासत सिवील सोसायटी आसा तांचे पासत मागुया. सगळ्या कॉन्टॅमिनेशनांतले आमकां निवार आनी देवाची राजवट की आमी ह्या संवसारान स्थापून हाडूंक आमी सगळीं तयार आसा देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां आनी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
तुझी गरज सुखे सोबी जशें उदक उज्या दिव्या polby świecie Jotraco polubicie Ucia divia polby świecie Jotraco polubicie Tudzie Bogu magna dziwi Na Jezu ani potwi Tudzie Bogu magna dziwi Na Jezu ani potwi Witam Jezu punakasa Ela ponte ela wini Ratolodo luka kanto Bigololo Sato Katololo Lukato Bigololo Sato Tudzie Bogu magna dziwi Na Jezu ani potwi Tudzie Bogu magna dziwi Na Jezu ani potwi तूं सर्वेस्परा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता प्रार्थुया सुरपदवीदार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दीत आसाय ताचे वरवीं आमची जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन भाग्योन जुजेवाजाचे मजतीन सगळे पिडेस्तां पासत आमी ह्या वेळार मागुया आमच्या राजकारणा पासत मागुया आमचें राजकारण पिडेस्त जाल्लें आसा ह्या राजकारणा पासतूय आमी मागुया सर्गींच्या बापा पातकाक दुखीक पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्या तांय तुजें काळीज कितलें मधुर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका भाग्योन जुजेवाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिनसवार अजापां करून तिची मधुराय लोकांक दाखोवन ओजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान वडून हाडली तर ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडय आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावं निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन घेवया U35. भाग्यवान जाल्ल्या आमच्या बाबा विनोयत्या तुजी मजत पावय. साक्षी दिवंक जेजूक बाबात पसरू उर्बेन भर आमकां जागोय. तुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासत आर्गा मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्याक आर्गा मोहिमा ससना ससना. तुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासत आर्गा मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्याक आर्गा मोहिमा ससना ससना.